Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. फोंड्या न्यू हाऊसिंग बोर्ड सोसायटीत सोमारा दनपारा घरफोडी जाली। चोरांनी 10 लाख रुपयांच्या भांगराचेर हात बोडायलो। चोरयेचो प्रकार सांजे उक्ताडार आयलो। पुलीस तपास चालू आसा। फॉरेन्सिक टीमूय तांचे काम करता। दुसरे वटेन साळगांव पुलिसांनी 2 कोंबडी चोरांक धरलो। 500 कोंबड्यो सप्लाय करूंक आयिल्ली पिकअप तिगांनी व्हेली। दोगांक धरला, तिसऱ्याक सोदता। एक पिकअप येताली, तितून लाइव चिकन असले, बॉयलर कोंबडी असले। थंय 3 जाण गेले विथ एक्टिवा स्कूटर आणि त्या पिकअपीक आडयले तेंच्यांनी। तांकां 3 जाण असले पिकअपान, तांकां 3गांकू भायर आपयले तेंच्यांनी आणि तांकां तेंच्या हातींतले ड्रायव्हराचेर फोर्सफुली चावी काडली आणि तेंचे ती पिकअप गाडी घेवन तेच्यान पळोवन गेले। तेंच्या गाडीन तेंच्या वांगडा 5000 असले, तेंच्या कडेन कॅश असले, अलॉंग विथ पिकअप 5000 कॅश आणि 590 हे असले लाइव चिकन बर्ड्स असले। तांकां घेवन ते तेच्यान पसार जाले। एक वन ऑफ द एक्यूज हॅव डिस्क्लोज देअर नेम एज अ पुष्पा म्हणून, परशुराम कांबळी म्हणून। पूण तेणी डिस्क्लोज केले आणि तुमकां जाय ते करा म्हणून सांगूंक लागलो। आपूण कोणाक भियाना। परशुराम कांबळीक अरेस्ट केलो। तेच्या कडल्यान आमकां तेजे आनी को एक्यूज असले, तेजे नाव कळे रिवील जाले। तेजे नाव आसा अजय देवुस्कर, तेकाय काल आमी अरेस्ट केला। आणि एक एक्यूज आसा, तो अजून आमकां मेळोंक ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि श्यामसुंदर फडते।